मोगाच्या भयणी भावांनो, एक दीस एक पाद्रीन असोच एक प्रश्न घातलो लोकांक. मिसांत वो फिरगोचीन सगळ्यांहून म्हत्वाचो जागो म्हणल्यार कितें? आनी जर लोकांन म्हणलें आल्तार, कित्याक आल्ताराचेर मिसाचें बलिदान जाता. कांय जाण म्हणूंक लागलीं लॅक्टन, जंय तावन देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा. आनी पाद्रीन म्हणलें तुमी कितें म्हणलां तें सारकें. आल्तारार आनी लॅक्चर हे व्हडले जागे खरे म्हत्वाचे. पूण तो म्हणलो आनीक एक म्हत्वाचो जागो म्हणल्यार ह्या फिरगोजेचें वो इगोजेचें एग्जीट डोर. आनी हें आयकून लोक मातशे सरप्रायज जालो, कित्याक ते पाद्रीन एग्जीट डोर म्हणलें म्हणून. पाद्री म्हणूंक लागलो एग्जीट डोर कित्याक म्हत्वाचें, कित्याक जे दारांतल्यान तूं भितर सरता आनी हे फिरगोजीन तूं कोणाक स्विकारता आनी शेवता आनी आपल्या भितर घेता, ताका तूं भायर वेता आसतना ताका तूं परगटिना जाल्यार हे मिसाचो कांयच फायदो ना. ओय मोगाच्या भावान भयणो, आयज जेजू आमकां होच उगडास करता. ताकाच लागून तो म्हणटा, म्हाका सोमी सोमया म्हणून कोण स्वर्ग राज्यांत भितर सरचो ना. जेजूच्या काळार जेजूच्या काळार तांकां देव मंदिरांत वचोन सारकें वाचूंक देखून तांकां मेळनासलें शास्त्र वाचूंक. आनी ताकाच लागून ते लोक ताका जेजूक सोमी सोमी म्हणटाले, कित्याक जेजू तांकां मेळटा, भायल्यानूच मेळटा. आनी ताकाच लागून जेजू तांकां उगडास करता, फकत म्हाका सोमी म्हणल्यार तुमी स्वर्ग राज्यांत भितर सरचे नात. पूण जीं कोण म्हज्या बापाची खुशी करतात तांकां तींच स्वर्ग राज्यांत भितर सरतलीं. म्हज्या भयणी भावांनो, कालूच आमी आमच्या ह्या महान भाग्यवंताचें फेस्त आमी समारंभलां. ताचें जिवीत आमी पळयत जाल्यार आमी जाणा, सगळीं जाणा ताची काणी कितें ती. पूण मोगाच्या भयणी भावांनो, ताचें पयलें जिवीत जें आसलें तें त्या पिसाट मनशा भशेन जाणें आपलें घर रेंवेचेर बांदलोलें तशें. कित्याक तो आपल्याचेंच चिंत्तालो, भाग्यवंताचें शहर आपल्याचें चिंत्तालो. आपूण एक व्हड महान मनीस जातलो, एक प्रोफेसर तो आसलो. आनी जेन्ना जेजू ताचें जिवीत बदलता भाग्यवंत इनासा वरवीं, तो जेजूकूच आपलो खरो ठेवो मानून घेता, जेजूकूच आपलें खरें कडप मानून घेता, जाचेर तो आपलें खरें घर बांदतलो थंय. आनी मोगाच्या भयणी आमी जाणा, तो ह्या देशांत आयलो, आमच्या देशांत आयलो आनी ताणें जेजूक परगटलो. ताणें जेजूक फकत आपणाचेच भितर दवरूंक ना, ताणें जेजूक दुसऱ्यांक व्हरून पावयलो. आयज जें वाचप आमकां तेंच सांगूंक सोदता. आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करून पळोवया, आमी आमच्या जिवितांत जेजूक दुसऱ्यांक दितात काय, वो आमी फकत मिसाक येतात, आमी मागणें करतात, ते रीत म्हूण आमी पाळटात काय. हें जें आमी कितें करतात, तें मागणें करतात, तें जेजू लागीं वेळ सारतात, तो आमी फकत आमकां करूंक जाय म्हूण करतात काय, वो तें आमकां बदलून आमी जेजूक अणभवून तोच अणभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक तयार आसात काय, वो आमी तें करतात काय. आमी हाचेर नियाळ करुया. आनी करूंक ना जाल्यार आयज आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया, आमकां तें बळ दिवंक, आमकां ती शक्ती दिवंक, आमकां ताचो अणभव दिवंक. जो अणभव आमकां तो मेळटा तो आमी आमचे भितर दवरूंक न्हय, पूण आमी तो दुसऱ्यांक आमी परगटूंक देवा लागीं आदार आनी बळ मागुया.